ज्या मनशाक ह्या भुरग्यांचो कुळको आसा त्या मनशान जर एक जिद्द बाळगली आणि खास करून हेजे सगळे श्रेय जर वता जाल्यार ते पालक शिक्षक संघटनेक वता, कारण तांच्यांनी सातत्यान पाठपुरावो केलो. म्हजें कर्तव्य जावन आसा, कारण एक आमदार ह्या नात्यान हे सगळे साधन सुविधा पुरवणी करपाचे आणि म्हणूनच आज 2.5 म्हयन्याच्या कालावधीन भितर हो शाळेचे रूम जे एक्स्ट्राज आशिल्ले ते आमी पूर्णत्वाक करपाक शकले. कारण ह्या भुरग्याची ही शाळेची जी भुरगीं जी आसात, जी शाळेची भुरग्यांची व्यथा कितें आशिल्ली, तांच्यो समस्या कितें आशिल्ल्यो ते हांवें जवळून ह्या दोळ्यांनी पळयलेले आशिल्ले. आणि म्हणूनच हांवें एक निर्धार केलो की जात तितले बेगीन ह्या शाळेक एक्स्ट्रा रूम आमकां जो जाय तो तांकां बांदून दिवपाचो. पूण हातूंत अडथळे खूब आयले. खास करून पंचायत जी आसा, पंचायतीन NOC दिले ना, तरी आसतना म्हाका TCP कडल्यान परमिशन घेवचें पडलें. ताजें सातत्य पाठपुरावो आमचे GSIDCन तांच्यान करून दिलो आणि आमी टार्गेट दिल्लें आशिल्लें की 2.5 म्हयन्या भितर ह्या रुमाची उभारणी करून तो भुरग्यांक नवें शैक्षणीक वर्ष जेन्ना सुरू जातलें तेच्या वेळार आमी तांकां दिवपाचें. आनी त्या उतराक आमी पाविल्ले आसात, त्या उतराक आमी जगिल्ले आसात. आणि म्हणूनच कॉन्ट्रॅक्टराचो सहकार्य, GSIDC ऑफिसरांचें सहकार्य आणि हे पालक शिक्षक संघटनेचें सहकार्य हे खूब म्हत्वाचें ठरलें. हे येणाऱ्या स्टिप्युलेटेड टायमा भितर आमी ही शाळा तांकां पूर्ण करून दिवपा खातीर. आणि हांव सबंद जे प्रेळ मतदारसंघातले मतदार जे आसात आणि खास करून विद्यार्थी वर्ग जे आसात त्या विद्यार्थी वर्गाक हांव आव्हान करपाक सोदता ह्या पत्रकार परिशदेंतल्यान किंवा ह्या संभाशणांतल्यान की आपलें जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर साधन सुविधा भुरग्यां खातीर करपाक जाय तुमी निश्चित आमचे नजरे मुखार हाडचें. ते वेळाचेर पूर्ण करून दिवपाची जबाबदारी आमचे सरकार समर्थ आसा अशेंच ह्या वेळाचेर हांव म्हणत.